आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला। ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात। नमस्कार, म्हजें नांव ऋशाली सामंत। हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता। ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता। जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना, जावं बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता। सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन। हांव सदांच अशें चिंततालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो। आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें, थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की ईडीसी आमकां लोन दिता आनी ते लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता। बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता। सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हे लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें। म्हाका आज खुशी जाता की ते लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय। 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतलें ईडीसींतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा। म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी, फ्रेशर्स, हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, ईडीसी कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो।